नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. खात्यांनी दम ना काय दाम ना. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकराचो मंत्री तवडकराक प्रश्न. आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी दम नाशिल्ल्याची मंत्री तवडकर हाणें उक्तायिल्ली भावना. NIT आणि IIT सारकिल्ल्या शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक करता विरोध. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचो प्रश्न. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनी एका दुबाविताक केली अटक. आतां मेरेन 25 दुबावितांक केली अटक. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरांत चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराचो फातोर्डा पुलिशेन केलो पर्दाफाश. 1.10 लाख रुपयांच्या गांजा सयत 1 लाख कॅश आनी एक एअर गन केले जप्त. शारांनी सोडाच गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावल्या ड्रग्स. भिवपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून पावलो गोंयांत. पेडणेच्या फकीर पाटो तोरशा वाठारांत येवन केळींची केली नासधूस. रान खात्यान हत्तीचो करचो बंदोबस्त, थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोमंतक दिसाळ्यान 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रमेश तवडकर हांचे संदर्भांतलो त्या बातमेची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडला. मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दाम म्हणून गिरीश चोडणकरान प्रश्न उपरासला. तशेंच मंत्री तवडकर हांचे ह्या भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रश्टाचारूय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीश चोडणकरान केला. पळयात पुराय बातमी. मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे आयकपाक येता. ताका प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली, पूण ताका ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चळवला खंय. हालींच 2 दिसां पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या. रमेश तवडकराचे हे भुमिके उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान तवडकार आनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. तवडकराचे भुमिके उपरांत अशें दिसून येता मंत्रीपदां पयशे खावपा खातीर जाय काय कामां करपा खातीर जाय म्हणून गिरीश विचारता. आयकात गिरीशाचें म्हणणें. BJPचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा. तो पळोवन परत एकदां BJP सरकार आनी BJP सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता. त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलियो ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून. सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून. म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो. तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळें रीण आसा. हे जो पोर्टफोलियो कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलियो यूज करून ट्रायबलाचे वेलफेअर पळोवपाक जातालें. आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळें विजन घेवन काम करपाक शकताले. जो स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स पोर्टफोलियो आसा. तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर. सो पोर्टफोलियो फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय हो एक परत एकदां गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो BJP गव्हर्मेंट आनी BJP गव्हर्मेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके करप्ट म्हणून परत एकदां रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जालां. आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजिनामा दितलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. NIT आणि IIT ह्यो शिक्षणीक संस्था राज्याची संपत्ती. पयलीं NITकूय असोच विरोध जाल्लो. आतां 80% गोंयचे विद्यार्थी NIT कॅम्पसात शिक्षण घेतात. NIT जावं IIT अशा शिक्षणीक संस्थांक लोक कित्याक विरोध करता असो प्रश्न भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन केला. अभियंता दिसा निमतान फार्मागुडी फोंड्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजीत केल्ले कार्यावळी उपरांत तो उलयतालो. हांव NIT प्लेसर आसतना हांवें पळयलां NIT वेळार आमकां अशें सगळ्यांक एज्युकेशनल हब जर आमी वेलकम करपाक सोदता एज्युकेशन जाय दी अपॉन एज्युकेशनल हब ऑल्सो
असं माझं क्वेश्चन मार्क. आय एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट दिस प्लेस ऑर दॅट. IIT is an asset to the state of Goa, asset to the children of Goa. NIT was an asset. आता 80% भुरगे गोंयची शिकतात NIT. So why we should have why a question mark? म्हाका पडटा तेन्ना करना. I do introspection. Why? I'm not part of that process. There should be provided proper place for IIT. खंय झाडां वचना जावं अशी गोंयांत प्लेस कित्याक सोदिना सरकार. होय ताची टीम आसता, IITची टीम आसता, गव्हर्मेंटाची टीम आसता, ताका खूब रिक्वायरमेंट्स आसता न्ही कितें कितें. IIT म्हणजे तें कितें 5,000 स्क्वेअर मिटराचेर पासर केला आसता ते गायडलायन्स आसता. NITचे दुसरे आतां NIT काय कितें जालें वचून पळया बायलो. You see the campus, you see the infrastructure created by them. It will benefit people and millions will go on international. So why do you suggest so? I'm not part of that team. कोलवा मुंगूल वाठारात फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक एका दुबाविताक अटक केल्या. राजेश हेल्मा अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. तशेंच ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत अमोघ नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव सत्र न्यायालयान भायर आयलो. अमोघ नायक हाणें अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात आतां मेरेन वट्ट 25 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. बारा ऑगस्टाक सकाळ फुडें मुंगूल हांगा एक गाडयेचेर हल्लो जालो. 3 युवकाचेर हल्लो जालो. तातूंत भितर गन फायरय जाल्ले. आनीक ह्या प्रकरणाक भितर आतां पर्यंत फातोर्डा पुलिसांनी 25 जाणांक अटक केल्ली. 25वो जो आसा तो राजेश हेल्मा म्हूण ताका फातोर्डा पुलिसांनी काल अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे फाटलो 1 म्हयनो हो राजेश हेल्मा आशिल्लो तो पुलिसांक हाताक सापडनाशिल्लो. पूण पुलिसांनी ताजें जें नेटवर्कींग आशिल्लें तें नेटवर्क जे इलिगल धंद्याचें नेटवर्क आसा तें ताजेर घालो. ताजेर थंय तांकां म्हणजे ताका धरपाक चालू केलें. आनी ताजे नंतर राजेश हेल्मा जो आसा तो पुलिसांक एकदांचो मेळ्ळो जो आपलो धंद्याचेर आड येता. हाका लागून राजेश हेल्मा जो आयिल्लो गोंयाक तो गोंया पुलिसाच्या तावडीक सांपडलो आनी काल ताका फातोर्डा पुलिसांनी अटक केली. ह्या हातूंत भितर सद्याक राजेश हेल्मा जो आशिल्लो तो आंध्रा आपल्या मूळ गांवाक वचून राविल्लो. 1 आठवडो पयलीं पुलिसांनी ताजो भाव ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या गँग वॉराक आशिल्लो तो म्हणजे प्रकाश हेल्मा हाका अटक केल्ली. आनी आतां राजेश हेल्माक तांणी काल अटक केल्ली आसा. राजेश हेल्मान एंटिसिपेटरी बेलीकय एप्लाय केल्ली पूण ताणें आज जी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती आपली विड्रॉ केली. इतली मजगतीक आनी एक जो प्रायम एक्यूज आसा तो म्हणजे अमोघ नायक ह्या हातूंत जो सद्याक फरार आसा. ताणें एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी सेशन कोर्टान आज ताजी एंटिसिपेटरी बेल आसा ती डिसमीस केल्ली आसा. आनी आतां फातोर्डा पुलीस ताका परत सर्च ताजो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मुळकर्णी. मांद्रे आलकाणे वाठारांतली पारंपारीक झरीची उदका स्रोत खात्या वतीन उदरगत करून ताचें उदक थळाव्या शेतकऱ्यांक मेळचें ह्या खातीर यत्न करतले अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलें. मंगळारा उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत थळाव्या पंचाक घेवन आमदारान झरीची पळोवणी केली. उपरांत आमदार उलयतालो. लास्ट विकान आमची काडाची मिटींग काडा कमिटीची मिटींग आसली सेक्रेटरीएट. तेन्ना आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आसले आनी त्या टायमाचेर वेरियस इश्यूज म्हणजे काडा खंय खंय लागल्यात, खंय खंय आसूंक जायना वा चुकोन लागल्यात किंवा खंय खंय वॉटर बॉडीज आहात आनी वॉटर बॉडीज जे युटिलायज जातले प्रत्येक गांवांक तेचेर डिस्कशन जातलें. तेन्ना हांवें तो प्रपोजल हांगासर हलकाण्यांतलो मांडलेलो की हांगासर एक डॅम बारीकसो डॅम आहा म्हणजे सगळ्या चडशे उदीक स्टोर जातलें. म्हाका दिसता ह्यो डॅम 30 वर्सां पयलीं बांदलेलो. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी देशप्रभूंची प्रॉपर्टी आनी उदीक हांगासर इतले स्टोर जाता आनी वॉटर बॉडी इतली आहा म्हणजे झरी जितले आहात ते उदीक थंय स्टोर जाता. आनी जर म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी डिसिल्टींग जर करीत जाल्यार आख्खे मांद्रे गांवांत जे शेतकरी आहा ते शेतकऱ्यांक शेतांनी डायवर्ट जर उदीक करीत जाल्यार तांकां चडसो बेनिफीट जातलो. आमी पळयतात की शेतकरी पावसाच्या दिसांनी शेत लायतात आनी मागीर पडींग जमनी उरतात आनी दुसरे क्रॉप्स काडपाक तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जाता. बांय सुकतात आनी वेरियस इश्यूज जातात उदका खातीर आनी
शेतकरी आमचे शेता कडल्यान पयस वचत आहात. तेका लागून आमचो इतलोच प्रयत्न आहा की ह्यो उदीक आहा ते सगळे शेतांनी म्हणजे आमचो मारुती टेम्पल बीन ते मळे आहा थंयसर त्या सायडीन उदीक कशें वयतले आनी कशें तांकां उदकाचें प्रोविजन करून दितले. तेका लागून आयज इन्स्पेक्शन आसलें WRT ऑफिसरां वांगडा. ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलां की इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करा आनी इन्स्पेक्शन करून उदीक कशें शेतकऱ्यांक मेळटले आनी कशें तांकां प्रोविजन करूंक मेळटले ते एक रिपोर्ट तयार करता. त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा. आयज गोंयच्या शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्या देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. तशेंच सरकारान तत्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडल्या पिळगेचें भविश्य धोक्यांत वचपाची शक्यता आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली. DGPन काल सांगलां की गोंयांत गँग्स ना, गोंयांत ड्रगाचें तशें हें ना, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर ना. पूण जे भशेन ड्रग यूज जाता आनी जे भशेन गांवांनी ड्रग्स पावल्या म्हाका दिसता एक भिरांकूळ सिच्युएशन आहा. खरोच भिवपाची गरज आसा वेन इट कम्स टू ड्रग्स आनी ताजे खातीर सरकार जर एक्शन घेता जेन्युइनली विदाउट कॉम्प्रमायझींग लिटल जाल्यार ही एक्शन वेलकम आहा. म्हाका दिसता गोंयांत हाजे पयलीं तेलंगणाचे पुलीस येवन तांणी गोंयांत ड्रग्स हाडयल्ले आहा. एंटी नॅर्कोटिक्स ब्युरो एंटी नॅर्कोटिक्स सेल हे प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा. आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें. राज्यात कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. 16 ते 18 सप्टेंबर हे 3 दीस येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान दिला. ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली आसा. राज्यात कांय दीस जाले पावसाचो नेट चालू आसा. अदीमदीं पावस आपली हाजेरी लायत आसा. 16 ते 18 सप्टेंबर हे 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट आसतलो म्हणून जारी केलेलो आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या दिसांनी नेटाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. मडगांव बड्डे वाठारांत एका घरात चलपी बेकायदेशीर ड्रग्स वेव्हाराचो फातोर्डा पुलिशेन पर्दाफाश केलो. ह्या घरांतल्यान पुलिशेन वट्ट 1.10 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केलो. तशेंच 1,00,000 आनी एक एअर गन लेगीत पुलिशेन जप्त केले. ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी तेहरान उर्फ टेरेन्स फर्नांडीस हाणें थंयच्यान फुज्ज काडलो. पुलिशेन सोमारा सांजे धाड घातिल्ली. पुलिशेन ह्या विशीं गुन्यांव नोंद केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आशिल्ल्याचे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान सांगला. रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी कि एक आदमी जो है वो गांजा की डीलिंग करता है, तो उस पर एक टीम बनी और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसके घर में रेड की गई. तो उसके घर पर हमको 1 किलोग्राम से ज़्यादा गांजा मिला. उसके अलावा 3 वेइंग मशीन मिली एंड पैकेजिंग मटेरियल मिला है और एक एयर गन मिली है और उसके अलावा थोड़ा सा कैश मिला है. तो वो हमने सीज किया है और वो बंदा जो है वो अभी फरार है. तो टीम्स आर आफ्टर हिम टू कैच. ये एक NDPS का केस हुआ है. और क्या कुछ चेन स्नैचिंग तो कोई किसी को मैनाकुत्री में एक चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था. तो उसमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ वी इमीडिएटली रजिस्टर्ड एन FIR एंड फॉर्म टीम्स, जिसके तहत हमने उसको विद इन 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ऑफेंस और गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन वी एप्रीहेंडेड जो बंदा था इन्वॉल्व उसको अप्रीहेंड किया और उसके पास से हमने इंटायर जो गोल्ड चेन है वो रिकवर की. तो ये बहुत ही फास्ट स्विफ्ट एक्शन लिया गया मैनाकुत्री. पार्डे स्पोर्ट्स क्लबान बातोरा युनायटेड क्लबाक 6-8-2 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ले फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच कुडतरेच्या सेंट एलेक्स चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर जाली. निकान पयलो गोल करून पार्डे स्पोर्ट्स क्लबाक 1-8-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत रॉयान गोल करून बातोरा युनायटेड
1-1 अशी बरोबरी करून दिली. कांय वेळा भितर निकान आपलो दुसरो गोल करून पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. जाल्यार फेंजेन आनीक एक गोल करून पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 गोलान वाडयली. दुसऱ्या अर्दात एडमोनान बातोरा युनायटेड क्लबा वतीन दुसरो गोल केलो. 40व्या मिनटाक निकान हॅट्रिक करीत पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाचे आघाडेत 4-2 अशी भर घातली. उपरांत गॉडविनान आनीक 2 गोल करीत पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाक 6-2 गोलान जैत मेळोवन दिले. हांव बातोरा युनायटेडा खेळटा. हांव मॅसेज दिवपाक येता सगळे आमगे मुखार फुटबॉल सगळे भुरग्यांनी आमगे वयर वयची हेंच सांगता. म्हादय विशीं आमी गंभीर आसात. जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे मुद्दे विचारात घेतल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावची हे खातीर यत्न करचे, कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो आनी म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन हाडची अशी मागणी आमी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगलें. आज मीटिंग आशिल्ली, कितें डिस्कशन जालें? आम्ही काही मागणी केल्या की आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी येवपाक जाय, तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय. त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता. ती मागणी केली. मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली. आनी आमचे जे केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदलाचे मंत्री आसा भुपेंद्र यादव, तर तेंची भेट जावची. तांकां भेट घेवन आमी आमचो विशय जो आसा म्हादयचो जो डॅमींग एंड डायवर्शनाचो विशय आसा तो मांडचो, हेच्या खातीर आमी मागणी केल्लेली आसा आनी सरकारान तेचेर आपूण विचार करपाचें आमकां सांगलेलें आसा. ती एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा कारण एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची, म्हणजे परतो परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल वन्स फॉर ऑल. त्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. कोणाक अपॉइंट करता म्हादय विशीं आमी गंभीर आसात. जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे विचारात घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हादय आंदोलनाची निर्मला सावंत, राजेंद्र शिरकार आनी सगळे जाण म्हाका मेळपाक आयले. हांव आनी डब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्ले. तांच्यांनी काही गजाली ज्यो सरकाराक सजेस्ट केल्या आमी तांच्या इन कन्सल्टेशनान आसा. वॉट एवर दॅट आमी रिगार्डींग एजी आनी बाकीचे एडवोकेट हांच्या कडेन डिस्कस करतले. वी आर व्हेरी पयलीं पासून जो सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस. तांच्यांनी सांगिल्ल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसात आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्यो. तेंच्यांनी सांगलां की अपॉयंटमेंट फिक्स कर बाकीचे सगळे सिच्युएशन्स तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी अपॉयंटमेंट मागलें. प्रोटेक्शनूय तो तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन मागल्याक तो ते म्हादय ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय, मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय आमी ते पयलीं म्हादय ट्रिब्युनल शूड अलाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. घरच्या मुखेल्यान आमंत्रण दिल्यार आपूण घर वापसी करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगीत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें भाजपाच्या प्रवेशाचे स्पश्ट संकेत दिले. सोमारा पार्सेकर आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर मंत्रालयात आयिल्लो. ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या भाजप प्रवेशाच्या प्रश्नाचेर ताणें ही जाप दिली. भाजप प्रवेशा विशीं लक्ष्मीकांत पार्सेकरान नेमके कितें उलयले ते आयकयात. घराचो हेड जो आसा पळय ताका विचारूंक जाय ना मात तुमचें कितें आहा. म्हजे कडेन प्रपोजल आयल्यार येदीकीर विचार करप. पूण अशें आयकलां की तुमी रेडी आसा म्हणून धरपाक हरकत ना. सो यू आर रेडी?
धरपाक हरकत ना. No, but you are ready. येस yes, you are ready. तुझे तुका फुल उत्तर दिवया आणि पुढे प्रश्न ना. 27 घर वापसी आता 27 न्हू 26 म्हणटा तो. आम्ही 25 हात मरे. 25 सॉरी 25. चला चड उशीर जालो दिसना तुमकां, चड लेट जालो, आतां बेगीन जावपा जाय. अशें काय ना. प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. मुहूर्त म्हणटा तो तुका खबर ना, आमच्यान मुहूर्त आसता, त्यामुळे त्या पुरताक जावन वता. At this situation, how do you see BJP in Mandra? ना हांव घरा भायर आसा आणि घराचेर कमेंट मारप हें योग्य न्हय. भितर सत्तलान मागीर सगळे उलय मागीर तूं विचारल्यार मागीर सांगता बरें. सांगपा खातीर हें आसात जर म्हणजे म्हजी जबाबदारी आसा जाल्यार सांगिना. राग तिळक सगळी काडटलो म्हाजे तूं. भायर घाला. आनी एक फॉर्मर ना ते उलयना. सिट्युएशन एज फार एज मांद्रे इज कन्सर्न. किंवा थोड्यांनी म्हटलें थिंगा रस्ते सारके ना, हें पाड घातलें तें पाड घातलें आपल्या आमदारांनी. तुम्ही छापून हाडला, छापून जर तुम्ही हाडला आणि आसा ते आसा न्ही. हांव सांगतो गुळगुळीत आहा म्हणून ती म्हजी ते गाडी पळय ती कशी हें जाल्या ती पळय गवळ्या तेजे गाठा न्ही. तुमकां चड खबर आसतली. कळंगुटे मुखेल रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान प्रवास करपाक कठीण जाता. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या फोंडकुलांक लागून लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 1 नोव्हेंबरा सावन रस्त्यांचेर एकूय फोंडकूल दिसचे ना अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा केल्लें. मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें तें स्टेटमेंट तोंडीच उरलां. आतां वर्स जालें तरी प्रत्यक्षात कांय गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती कांयच बदलूंक ना. हाचें ताजें उदाहरण तुमकां कलंगूटच्या मुखेल रस्त्याचें दिसता. ह्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्यावेल्यान प्रवास करतल्यांचे हाल जाल्या. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें हांव सांगता. PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगलां 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना. आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चितरित्या सांगपाक सोदतां. ह्यो पळय हिंगासर पळय व्हडो पडला तो आयज आनी कालचो व्हडो न्हू. हो पडलेलो ऑलमोस्ट 1 म्हयनो पयलीं. जेन्ना पळय हे सुरेजाचें काम करताले पळय तेन्ना हो व्हडो पडलेलो आनी तेंच्यांनी पायप फोडून घातलेले. पायप रिपेर करून तेंच्यांनी ताबडतोब आमी पळय जेन्ना घेवन हाडले की हे दाखोवन दिले की हे व्हडो पडला म्हणून नेक्स्ट डे तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ते पत्ते भरलेले. आनी परते मागीर ते पायप लायन आहले पळय ते लिकेज सारके तेंच्यांनी तापोवंक ना म्हणून ते उदीक परतून वयर येवन ते आनी व्हडें पडले. आतां 5 दीस अक्षरशः पावस आहा. ह्या पावसान कोण तरी गोंयकार आनी कलंगूटच्या वाठारान भुरगे आहा पळय तांकां खबर आहा की हो व्हडो पडला म्हणून. ट्युरिस्ट बाबडे तांकां कांय खबर ना. आनी दीस इज अ मेजर रोड फ्रॉम कलंगूट टू कांदोली. तो ट्युरिस्ट 100% फोंडानूय पडला तो. आनी एक सांगूं सोदता जेन्ना पळय CMन एक स्टेटमेंट केल्लो की गणेश चतुर्थीचे पयलीं सगळे रस्ते सारके करून दितलो तो. हांव ताका मुद्दम हो जाप विचारूंक सोदता की हे व्हडें आहा पळय ते अजून पासून तुमच्यांनी सारके करूंक ना. दुसरें म्हणल्यार आतां सद्याक पळय PWD मिनिस्टर जाला तो न्यू मिनिस्टर. तेणें म्हाका दिसता जेन्ना तो काँग्रेसीन आहलो तेन्ना एक सेल्फी कॉम्पिटिशन चालू केल्लें ताणें. म्हाका दिसता तेणेन आतां ताबडतोब तेणेन हेजेर एक्शन घेवन ह्या व्हड्याचेर काम करूंक जाय. आनी कितें हे पळय सरकारान पळय काम केलां व्हडें तें सगल्याक घातलां. इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ करप्शन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. सोमारा नोवेटल प्लाझा हॉटेल हांगासर ही कार्यावळ जाली. गोंयच्या उदरगतीच्या मळार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक एक मान दिवपा खातीर हो पुरस्कार सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे अनिल खंवटो हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्हीन इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 ही कार्यावळ घडोवन हाडली. राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक ह्या सुवाळ्यान मान दिलो. गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025चे मानकरी जीवन गौरव पुरस्कार अभियंतो संदीप नाडकर्णी, पब्लिक सर्व्हिस लिडरशिप पुरस्कार
अभियंता स्टीफन फर्नांडीस आणि भालचंद्र श्रीकांत पै आंगले. गायडिंग लाईट पुरस्कार डॉ. मीना पाणंदीकर. कल्चरल हेरिटेज प्रिझर्वेशन पुरस्कार केदार बोरकार आणि वरुण हेगडे. ॲग्रीप्रिनियर पुरस्कार चैतन्य मळीक. ट्रेल ब्लेझर पुरस्कार श्रीकांत परुळेकर आणि सुशांत परुळेकर. सस्टेनेबिलिटी चॅम्पियन पुरस्कार सोहम प्रभू. एमर्जिंग स्टुडंट एंटरप्रिनियर पुरस्कार साई राणे. ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट एक्सलन्स पुरस्कार डॉ. रजिया दे लोयला हुर्तादो ए सार्दिन्ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्रात गेल्लो ओमकार हत्ती परतून गोंयांत पावलो. खंय महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान हत्तीच्या कळपांतल्यान ताटातूट जावन गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेचेर गेल्ल्याचें आयकुपाक आयिल्लें. मात सोमारा राती परतून गोंयच्या शिमे भितर सरिल्ल्याचें तें आयकुपाक येता. ह्या हत्तीन पेडणेच्या फकीरपाटो तोरच्या वाठारांत येवन केळीची नासधूस केली. ताका लागून सध्या लोकां मदीं भंय पातळिल्लो आसा. रान खात्यान बेगोबेग ह्या हत्तीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. चार दिसांपासून हत्ती ह्या एरियेत धुमाकूळ घालीत आहा आणि तो महाराष्ट्रासून त्याच्या जंगलातसून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसांपासून दिश्टी पडलें. हे आमचे सुदैव म्हणटा. तोच जर हत्ती जर मोठो असलेलो तर तो ह्या एरियेत धुमाकूळ घालूंक शकता. हे जे विकासाची कामां चलत आहा सगळ्याक महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्लीं आहा आणि तेचेच हे परिणाम आहा. हे जशें महाराष्ट्रात दिश्टी पडटा तशें आमच्या गोंयांतय तशेंच दिश्टी पडटा. पूण हो हत्ती जो आहा तो महाराष्ट्रासून येयल्लो आहा. तर थंय कितें तरी भयंकर हानी जाल्ली आहा. ताकाच लागून तो कळपासून सुटलेलो आहा. हे जो हत्ती जो आहा तो ट्रेंड हे हाडून काम करपी हाडून तांकां त्या योग्य माध्यमातून हत्ती आसता ताका घेवन एक हत्ती येता. आमी पळयता खूब कडेन असो हत्ती वस्ती गेलो काय ते ट्रेन हत्ती घेवन येता आणि त्या हत्तीन तो ताका घेवन वयता. तसो तो हत्ती हांगासून तेंच्यांनी व्हरचो नाजाल्यार तो हत्ती महाराष्ट्रातले लोक घेवचे ना आणि परत परत हो हत्ती असो येत रावतलो. आतां आमच्या ह्या परिसरांतले 3-4 गांवांतले म्हणजे फकीरपाटो म्हणा, धनगरवाडो म्हणा, कडशी म्हणा, सकराळ म्हणा तसेच तोरशा हे लोक एकदम भियाल्ले आहा की जर तो लोकवस्ती आता येवपाची शक्यता आहा. तो जर तसो लोकवस्ती येत तर आमची खूप हानी जावंक शकता एक वेळ. ती जावची न्हू म्हण माझी कळकळींची विनंती आहा सरकारा कडेन की ताबडतोब हो हायवे कडेन पावल्लो आहा तिच्या वरसून तो केन्नाय प्रवेश करूंक शकता. ताका ह्या विनंतीसून ह्या हेतूसून माझी विनंती करता हांव की ताबडतोब वेळ न दवरता त्या जनावरांक रावपाक जागा असली ती जागा आज काही कारणांक लागून जागा सपाटीकरण चल्लेलो आसा. मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रिटीकरण चल्लेलो आसा. त्यामुळे ही जनावरां माणसाच्या गावांनी घुसपाचे प्रयत्न करतात कारण तांकां रावपाक सुवात नसल्यामुळे. तरी गव्हर्मेंटान हेंची एक तरतूद करपाची की रिजर्व फॉरेस्ट आसा त्या फॉरेस्टात व्हरून तांकां तैनात करपाची गरज आसा. आणि ह्यो जो हत्ती आसा ह्यो दोडामार्ग तालुक्यातून आमच्या गोंयांत येयल्लो आसा कारण हेच्या पयलीं तेणी मोरले केरी एका मनशाक चिरडलेलो आसा आणि ह्याच हत्तीन ह्या हत्तीचे वय आसा 10 वर्सां आणि तो एकदां जर उद्रेक जालो तेतून तर तो कोणाक आयकना अशी धोक्याची पातळीचेर ह्यो चल्लेलो हत्ती आसा. जरी तेणी आतां 2-4 दिवसाक आमकां कांय त्रास केलो नासत तर हेच्या फुडें आमी कांय सांगूं शकना. दिशेन आपली पावलां ठेयल्लेली आसात. योग्य दिशेन ते बंदोबस्त करतात. ते आतां 4 दीस फॉरेस्ट माणसां सगळीं आसात आणि स्थानिक लोक तांकां सहकार्य करतात. जस्ट हायवेक टेकून आसा आणि हायवेच्या बाजूक सगळे गांव आसात बारीक सारीक. ह्यो जर खंय घुसात तर गांवांत जाल्यार मनुश्य हानी जावं शकता, नुकसान जावं शकता. हेचेर आजच्या दिसा भितर हेचेर तोडगो काडपाची गरज आसा की तो कशा पद्दतीन आमी ताका बंदोबस्त करतले असो. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची